भुरग्यानो, आमी कोणाची काणी आयकताली? हा, राजाची न्हय? तर राजा खंय गेल्लो? राजा शिकारेक गेल्लो न्हय? राजाचो बाण चुकून कोणाक लागलो सांगात? हा, आश्रमांतल्या गायेक लागलो न्हय? राजाक कोणे शिक्षा दिल्ली खबर आसा तुमकां? हा, ऋषीन. तर ऋषीन राजाक कसली शिक्षा दिली खबर आसा तुमकां? हा, राजाक गाये सारकी शिंगां येतली अशी शिक्षा दिली न्हय? तर राजा शिंगां कशी लिपयतालो सांगात? मुकुटा पोंदा घालून. राजाक शिंगां आयल्यात हें गुपीत कोणाक कळ्ळें सांगात? हा, म्हाल्याक कळ्ळें न्हय? तर हें गुपीत म्हाल्याक कशें कळ्ळें? हा, म्हालो दर म्हयन्याक राजाचे केस कापपाक येतालो तेन्ना म्हाल्याक कळ्ळें न्हय? राजाक शिंगां फुटल्यांत ही गजाल दुसऱ्याक सांगली जाल्यार राजा जित्तोच मारतलो ह्या भंयान ती गजाल म्हाल्यान कोणाक सांगली ना आनी ताका लागून म्हाल्याचें कितें जालें आयकुपाक जाय तुमकां? हा, आनी म्हाल्यान हें गुपीत कोणाक सांगलें आयकतलीं? तर राजाक फुटल्यांत शिंगां ह्या काणयेंत फुडें कितें जालें तें आयकात. भुरग्यानो, राजाक शिंगां फुटल्यांत हें गुपीत जिवाच्या भंयान म्हाल्यान पोटान दामून दवरलें. म्हळ्यार कोणाकच तें ताणें सांगलें ना. ताका लागून ताचें पोट इल्लें इल्लें फुगपाक लागलें. म्हाल्याक दिसलें आतां जर आपणें हें गुपीत पोटांतल्यान भायर काडलें ना तर एक दीस हें पोट फोडून भायर सरतलें. म्हाल्याच्यान कोणाक सांगलें बगर कशेंच जालें ना म्हूण तो रानांत गेलो. कोण आशी कुशीत नात तें पळोवन एका खैरीच्या झाडा मुखार वचून तो उबो रावलो आनी ताणें म्हणलें, खैरीच्या झाडा आका, एक गुपीत सांगता तुका. राजाक आमच्या फुटल्यात शिंगां फकत हांव जाणा तूं जाणा. अशें म्हणलें मात म्हाल्याचें पोट सू करून देंवलें. ताच्या जिवाक बरें दिसलें. शिंगाचें गुपीत आयकल्ल्यान आतां खैरीचें पोट फुगूंक लागलें. फुगून फुगून मोट्टें जालें. एक दीस पकवाज तयार करपी कारागीर खैरीच्या सोदांत रानांत आयिल्लो. पकवाज म्हळ्यार दोनूय वाटांनी वाजोवपाचें वाद्य. तर हो पकवाज तयार करपी ज्ञान आशिल्लो मनीस खैरीच्या सोदांत रानांत आयिल्लो. पोट फुगे खैरीचें झाड पळोवन ताका आनंद जालो. तो उमेदीन फुल्लो. ताणें तें झाड कातरून ताचो एक पकवाज घडयलो. राजाच्या शिंगाचें गुपीत आतां पकवाजाच्या पोटांत गेल्लें. पकवाज बोबाटो. तो म्हणपाक लागलो, धा धिन्ना धा धिन्ना, धा धिन्ना धा धिन्ना. राजाक फुटल्या दोन शिंगा, राजाक फुटल्या दोन शिंगा. हांव जाणा तूं जाणा, हांव जाणा तूं जाणा. धा धिन्ना धा धिन्ना, धा धिन्ना धा धिन्ना. पकवाजाचे हे बोल आयकून सगळे अजापीत जाले. लव लव करून ही गजाल राजाच्या कानार गेली. राजा भियेलो. तो सरळ ऋषी सरी गेलो आनी ऋषीक पांय पडत म्हणपा लागलो, ऋषी महाराज, म्हज्या शिंगाची गजाल पखवाजाक कळ्ळ्या. तो लोकांक ती सांगत सुटला. म्हजी शिंगां परत घेयात, म्हजी ओबरू वाचयात. भुरग्यानो,
आमी कसलेय वाद्य वाजयतात तेन्ना तातूंतल्यान आवाज येता न्हय, तसोच पकवाज वाजयता न्हय तेन्ना तातूंतल्यान जो आवाज येतालो न्हय, तेन्ना तो पकवाज सगळ्याक सांगत भोंवपा लागलो की राजाक शिंगां आयल्यात. आतां राजाक शिंगां आयल्यात ही गजाल प्रजेक म्हळ्यार लोकांक जर कळ्ळी तर कितें जातलें हाचो विचार करून राजा भियेलो. तो श्राप दिला न्हय त्या ऋषी कडेन गेलो आनी तांकां आपली लज वाचयात अशें तांच्या पांयां पडून सांगूंक लागलो. ऋषीक राजाची दया आयली. ताणें राजाक म्हळें, राजा, आतां मेरेन भोगली ती ख्यास्त खूब जाली. तुज्या बाणान मेल्ले गायेक मरचे पयलीं एक पाडूक जाल्लें. त्या पाडकाक आतां शिंगां फुटपाक लागल्यांत. जशीं जशीं पाडकाची शिंगां वयर सरतलीं तशी तशी तुजी शिंगां भितर वतलीं. एक दीस ती सामकी ना जातलीं. आनी खऱ्यांनीच कांय दिसां उपरांत राजाची शिंगां ल्हान ल्हान जावपाक लागलीं. एक दीस ती नाच जालीं. ऋषीचो आशिर्वाद घेवन राजा राज दरबारांत आयलो. सगळ्या मुखार ताणें माथ्यावयलो मुकूट काडलो. शिंगां फुटल्यांत ही पकवाजाक सांगिल्ली गजाल फट ठरली. पकवाज म्हणूंक लागलो, धा